भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. दिनवासूया देवाक देवान आमकां हो आयचो दीस दिला. फायदो काडूंक हे दिसाचो हे मिसान मागुया. कितें सांग हे मिसाचें जुजे फिलोमियानान दिसोज ओतम्यांक तिजे हे मिस आमी भेटयता. मागुया खेरीतपणी तिजे पासून मागतना मागूंक आयला वालेन्सियो मार्टिन्स आनी डेन्झिल स्काय डिमेलो बर्थडे तांचो. आनीकूय कोण बर्थडे मनयता हो काजाराचो दीस मनयता मागुया तांचे पासून. खेरीतपणी दुयेंती पासून मागुया. एकामेका पासून मागून हे मिसान बरे भशेन वांटो घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. इश्टानो इगोज मात आयज परब करता भाग्योन तामास हाकीन एक व्हडलो जाणार इगोज मातीचो जाचें जिवीत एके भशेन अजपाचें जिवीत. ल्हानूचपणी देवान ताका आपोवन व्हेलो. 49 years तो मेलो. जिविताची इल्ली खबर मागीर पडोवची. पूण मागुया भाग्यवंता लागीं ताका जायतें देवस्पण जेरूचें सांतिस्माचें आसलेलें. आनी कितें बरयतालो जानवाय घेतालो जेरूशी वचोन बसतालो आनी जेजू वरवीं जायती जानवाय तो घेतालो. आमी ताची देख घेवंक शिकुया. आमी सांतिस्माचो जेरूचो जायतो मोग करुया. ताज्या मजतीन जायतें बरेंपण शिपडावंक आमकां एकल्या शाण्यापणां मागुया. मागणें आमच्या देवाक मानूंक पातकी म्हूण ओळखून सगळे गुन्यांचे बोगसोने देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव आनी तुमकां हे बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनाचें चलताना चाल वायटांतल्यान बरें सोड. हांवें जायती पातकां केल्या. म्हजो अपराध व्हडलो अपराध. हे प्रसादांचो नांव कुवार मरे सगळे देवळांत वखदांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपोत विरात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां बोगसून सगल्यांक ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थना. सोर जाणार आनी मोगाड बापा भाग्यवंतम आसा तुवें क्रिस्तीस सुपरनायेचे आनी देवीक जानवायेन तो बोल्लय. ताची शिकवण सारकी समजून घेवंक ताची तिके बरी जिणेचो पाटलाव करूंक आमकां सगल्यांक करपा तुजी दी. हें आमी मागता. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनां. बसून देवाचें उतर आयकुया. हेब्र्यान बरयलेले चिटवेलें वाचूप. बाबार्थ म्हणजे कितें? बाबार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पडूंक जायना ते वस्तूचो पुरावो. बाबार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवलीं. बाबार्थाक लागून आब्राम दायज कशें आपणाक मेलचो आसलो त्या देशान वचूंक देवाच्या उतराक कालतो जालो आनी खंय वेता ते नोकडो जावनूय तो वाटेक लागलो. बासायलेल्या देशान पोरको कसो तो बाबार्थान जियेलो. देवाची तीस बासवणी घेतलेल्या इजाकाक आनी जाकोबा बरोबर तो तोंबुनी रावलो. कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलेल्या
सारान रावतालो. बाबार्थाक लागून उत्तर पिरायेर पावलेली अब्रामाची बायल सारा आवय जावंक पावली. कित्याक देव आपले भाशण पाळटलो म्हूण तिणें विश्वास दवरलेलो. हेच खातीर मरणाक लागीं पावलेल्या ह्या एकल्याच मनशा ताईं मळबावेल्या नोखेत्रां पोरी आनी मेजूंक जाय नासलेल्या वेळेवेल्या रेंवेच्या कोणया पोरी सोंसोर उस्पोन जाली. ही सगळीं बाबार्थां दवरून मेलीं. देवान बासयलेले वस्तू ती भोगूंक पावली नात, पूण पयस ताणें त्यो पळयल्यो आनी ती खुशाल जालीं. आनी संवसारान आपूण पोरकी आनी जात्रेकारां म्हूण ताणें उक्तेपणीन सांगून दिलें. हे पोरी उलयतात तीं आपलो खाशा देश आपूण सोदतात म्हूण दाखयतात. तांचीं काळजां ती सोडून आयल्यान त्या देशाचेर आसलीं जाल्यार थंयसर तान परती वचूंक मेळटलें आसलें. पूण ती ओडीक व्हडच्या देशाक आशेतालीं, सर्गीच्या देशाक अंतरेकतालीं. देखून देवान आपणाक ताणें आपलो देव म्हणून दिवंक फाटीं सरोना. कित्याक देवान तांकां एक सार तयार केला. बाबार्थाक लागून अब्राम देवाक ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओंपून दिलो. देवान ताका भासावणी केल्या आसतना आनी तुजें नांव चलयतली संसोट इजाका वरीं तुका उस्पोण जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक ओंपून दिवंक कबूल जालो. मेलेल्यांक लेगून देव नव्यान जिवन करूंक शकता म्हूण अब्रामाक विस्वास आसलो. आनी खरें म्हटल्यार इजाकाक मेलेल्यांतलोच कसो ताणें परतून घेतलो. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. म्हणुया इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणणी आपले पोरजेक भेट दिली. दोयेन ताणें सोडयली. आपल्या विंचलेल्या चाकराक दाविदाच्या गोरण्यान एक बोलवण तारुकाक सर्वेस्परान उपजयलो. जबाब इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. दुस्मानाच्या सोपक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो. आमचो दिवस दोतेल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मागान आपले भोगतीवण संदेशकाराचे तोंडीन जें ताणें भासायलोलें तें आतां देवान पाळलें. जबाब इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले पोरजेक भेट दिली. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय तांच्या लागीं स्थापलोलो कोरार आयज मनान हाडलो. अब्रामाक आमच्या बापायक दिलेल्या सुपुटाचो विस्वासीपणान ताणें आयज सेकी उगडास केलो. जबाब इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले पोरजेक भेट दिली. उद्गार देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां शासनाचें जिवीत मेळटा. Service for
सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे असो. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Moima tuka sumia. त्याच दिसा सांजाचोच जेजून शिसांक सांगलें पोलतडी या. ते लोकांक सोडून ताका आसलो तसो ओड्यान ताणें व्हेलो. ताचे बरोबर आनीकय ओडीं आसलीं. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें. ओडें उदकान बरोसर ल्हान ओड्याचेर फुटोंक लागलीं. तो वेऱ्याशी हुशार निल्लोलो. ताणें ताका उठोन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटा तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां बावाट ना? तेन्ना ते जोबोर भियेले, एकामेकांक म्हणूंक लागले, ओ कोण जायत? तर वारो दर्या पर्यान ताचें आयकतात. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. Wakani tuka Krista. बसा. भाव भयणीनो, आयज परब सुरवातेक आमी आयकलां भगवान तोमास आकिनो इगोजमतीचो एक व्हडलो जाणार. पाद्री जाताना थियोलॉजीची पुस्तकां शिकतात पळय ती चडशीं ताणें बरयल्या. तेव्हान ताका खूब गितानान हुशार केलो. ताजो बापूय प्रुसिया गांवच्या फ्रेडरीक म्हणटा त्या राजाचो भाव. बापूय ताजो राजाचो भाव. म्हणटकीर व्हडली ग्रेस फॅमिलीचो पूत. जल्मलो कोटान, इताल्या गांवान नॉर्थ इटली आकिनो कोटान तो जल्मलो. मागीर ताजी व्हडली फॅमिलीची. ल्हानूच आसतना गिन्यान खूब हुशारकाय दाखयतालो. आनी ताका 10 वर्सांची पिरायेर बापायन ताका युनिवर्सिटीन धाडलो. बेस्ट स्कॉलर न्हू, युनिवर्सिटीन एट द एज ऑफ 10 वर्सांची पिरायेर. आनी थंय हुशारकायेन शिकतालो आनी जबाब दितालो. ताजे प्रोफेसर शिकोवपी अजाप जाताले येद्या व्हडल्या गिन्यान ह्या भुरग्याक देवान दिला म्हूण. 18 वर्सांची पिरायेर ताका खुशी जाली पाद्री जावन. आनी एक गरीब संस्थेन भितर तो वचता, डॉमिनिकन पाद्री. मेल्डिकन म्हणटा ताका, भिकाऱ्याच्या जातीची संस्था. पायक मागीर खुशीना आमी इतली व्हडली आनी हो एका गरीब संस्थेन भितर सरला. जायतो फोर्स करून ताका भायर काडूंक सोदी. तो भायर सरना म्हणटोच ताका एके भाशेन फोर्सान हाडटात, चोरून हाडलेले भाशेन. 18 वर्सांची पिरायेन हाडटा फोर्सान आनी आपणाच्या कोटान वयर रुमान बंद करतात. 15 म्हयने थंय भितर उरलो तो. ते 15 म्हयन्यांनी कोण ना कोण ताजे इश्ट ताका हेल्प करी, बूक हाडून दी आनी कितें करून तो शिकतालो. ते म्हणसर पांय ताचो मेलो आनी मातशे फॅमिलीन दिल जालें. आनी ताजे फ्रेंडांनी ताका हाडून सोडलो, कोटांतलो सोडलो आनी तो उपरांत आपले संस्थेक जॉयन जावन गेलो. शिकतना ताजी क्लासी उपट बोत्ताल्यो. इतले ताका स्टुडंट जाताले. क्लासीन स्वात आसनासली, भायर वयचे पडटाले कित्याक हुशारकायेन शिकयतालो. भगवंत आल्बर्ट वरतलो ताजो प्रोफेसर. तोमास आकिनो सैमान थंड मोनोबॉयल कसो ताका म्हणटाले पासून ताजे इश्ट कंपेनियन्स ओ मोनोबॉयल. आनी हो प्रोफेसर ताजो आल्बर्ट त्या भुरग्यांक सांगतालो, हो मोनोबॉयल एक दीस आरोड सोडटलो, वन हील क्राय. आनी ताचो आरोड सोडून आख्खो संवसार ताजी खबर आयकतालो कित्याक ताका देवान गिन्यानान भरला. खूब गिन्यान ताका दिलो. आपणाचें गिन्यान उजार करून जायतीं पुस्तकां सुरवातेक सांगलां
भोव करून थियोलॉजी शिकता पळय ती पुस्तकां ताणें बरयलां. ताका जेरूचो मोग सांतिस्वामीचो खूब मोग आसलो. खूब वरां वचोन बसतालो, थंयचो शिंकतालो आनी थंयचो जानवाय घेतालो. तो सांगलो आपणाक मदीं शिंकोंक बरें दिसता सांतिस्वामीची हाज्या परस म्हज्या रुमान म्हज्या डेस्कार बसून शिकच्या परस सांतिस्वामीचें शिकोंक म्हाका अदीक बरें दिसता, कित्याक थंय देव म्हाका जानवाय दिता. भुरग्याचपणांत देवान ताका आपोवन व्हेलो. 49 years आसतना तो मेलो आनी मेले उपरांत थोड्याच तेंपान इगोज मातीन ताका डॉक्टर ऑफ द चर्च इगोज मातीचो जाणकार म्हूण परगोट केला. आनी आपल्या शिकोवपांनी जायतीं पुस्तकां ताणें बरयल्यां, ताजेर ताजी जानवाय गमून येता. जशें सांतिस्वामीचो मोग आशिल्लो, सांतिस्वामीचीं थोडीं गितां आमी लातीन भाशेन पांजलिंगवा म्हणटा ती ताणी तोमास आकिनान घडलेलीं गितां, कित्याक ताका सांतिस्वामीचो चड मोग आशिल्लो. ह्या मोगान जानवाय ताणें घेतली. ह्याच मोगान बरो पाद्रीक असो तो चल्लो आनी ह्याच मोगान जेजूक दुसऱ्यांक ताणें परगट केलो. आयज परवे दिसा देवाक आर्गां दिवया. ताचे लागीं आमकां मागुया आमकां जेरूचो जायतो मोग, जायतें देवस्पण दी. मिसाक आमी जायते फावटी येता पूण आमकां जबर जेजूचो मोग ना. ताणें कितें तर केलें जेरूच्या मोगानूच केलें. तर आमकांय जेरूचो मोग दी, जेरूचेर विस्वास दवरून बरें जिवीत जिवंक आमकां शिकय म्हूण ताजे विनवणेन आयचे दिसा मागुया. बसूनच भेटोन गीत गावया. भेटोन एक गायन गावया. C35 तुझ देण्यान फावो जाल्लो, page 43. C35 page 43. भाव भयणीलो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वरपोद विदा देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तोतलें बलिदान आपल्या मनाकनीक मोहिमे आमच्या नक्की पवित्र वेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, भगवंत तोमास आकिनाचे परबे दिसा खुशेन आमी तुका अय्यो समोर भितां. शिकुंटाची घेवन एका तड्यान आमी तुका वाकाणटा. आमकां आमचे सोर वस्तूंनी तुका आमी समर्पण दिता. हें आमचें समर्पण मानून तूं घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचे कार्ड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदविदारान सस्नांच्या देवा, सरकार्यान सोरतां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोमासाकीन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरूंक पवित्र सोबीत तुजे तूं फाव करताय. ताची पुण्यवंत जिवीत
आमकां धीर दिता, ताचे शिकोवन आमचे जिणेंत उजवाडा येता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतान सगल्या भक्तां सांगाती निरंतर आमी सगलीं स्तुती तुजी गायता. खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाशी जोर. तुजे पवित्र आत्म्याक धाडून दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं तें आमकां आमच्या आस्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन खोश मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वसंत मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे प्रसाद संबोर म्हजी. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोखताची काल्स, नव्यान सस्तमीक कराराचें हें रगत. पात कशें वॉक्सांनी मेलच्याक तुमची प्रसाद आनी समेस मनशां बसत ते वारो वतलें. हें म्हजें उगडासा करात. भावार्थाचो घट परगटुया. Gesù melo, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù নবলে তোলো. Gesù melo, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù নবলে তোলো. Papa, जरीच्या मनांतल्यान पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सर्वणचे काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका देव वाचता. आनी जरीची कोणारो गोश्यो वतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हक्की बरी तुमचेर विश्वासले पवित्र सेवेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नायरे आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे ह्या निकी वर्गां बरोबर ताका प्रिती मोगान वाडोय. पुनः जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांक ते आमच्या सगळे भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरेक कोमोल पडूंक फावो कर. आमकां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगाती बेगीन धरून दिता आनी सोरकडी तुका मानवल्यात सगळे भोगतां बरोबर सचणीच्या सुखान आमकां वाडो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेज जेजू वरवीं, तेज जेजू संगता, तेज जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपोद विदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनान. आमेन.
बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. आमच्या जिविता पासत ताका दिनवासतना आमच्या क्रिस्तांवपणा पासत ताका दिनवासूया. उतरांनी कोन्यांनी सदांच बरें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक देवा मुखार ल्हानविकायेन आमी सदांच चलूंक एक एकल्या शाणेपणान बरें म्हण बापा लागीं बराबर मागुया. आमचे बापा स्वर्गीचो तुझें नांव पवित्र जावं, तुजो राज संख्या तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून त्या जिवितान आमकां स्वस्थाय दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोराशान मेळत रेखतांव तर आमकां चवदार काकुतीन चुरपात कंचली सुटोय सुरकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाठाय. कित्याक रचवडकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दवरून दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश घाल. चुकशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी जोड चलयताय ससनाच्या ससनान. आमेन. सुम्याची शांती सरांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमच्या. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो जेजू खरो देवाचो पूत देव आसतना तो मनीस जालो संवसारान सोदां वानविकायेन तो जियेलो. आमी तशेंच करूंक तो मागता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून कुशालाक मोगान आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सगळे आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळची दी. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया. D47 सोय प्रीती मोग वस्ता पेज 75. D47 पेज 75. Jesus, I'm sure that was more.
प्रार्थना. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेचो आमचो जिवो उंडो ताचे वरें तो आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू. ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें स्वत आमच्या जिणेन मानून घेवंक, प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी तें पाडूंक आमकां कृपा दिवन बेगीन तमासाकिनाचे परबे दिसा तुजे लागीं विस्वासान आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या आसूम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोरपोद बिदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचात. देव आमकां सदां रानविकायेन चलूंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. शेवटाक गायन गावया. F18 सांगातान चलुया. पेज 94. F18 पेज 94.